सिनियर मरे हय, महबूब तुझे नाव कितें महबूब सरनेम सांग बल्लारी बळ्ळारी तुझे नाव कितें सागर जामुनी आं आनी कोण महाले आं हांव मडगांव महाले आं प्रमोद महाले आं आनी कोण आहा आनी कोण आमची कितें नाईट तिगू जाण आणि ते दिवस पी आय येल ते दिवस होय तो साधा आला मरे केलो मरे ते आणि प्रॉब्लेम काय साधा आला मरे मी ते लास्ट टाइम आता इंकित जाल जाण मरे तिगू जा मनीस आहे ड्युटेक अरे आमचे प्रॉब्लेम काय ना न्ही आमचो प्रॉब्लेम त्यांच्यात प्रॉब्लेम आम्ही करता काम आता जय पण मागितलं म्हणला तुम्हाला आमचेच म्हणतो का जय आबो बाबा आमगे सिनियर तू मरे तू फोन मार तू जय फोन मार ममता फोन मार ममता आता आता पळय मैं फोन के हांव उलयलो मॅडम कडे बाबा मॅडम म्हणला ट्रान्सफर फेल झाला आमकां दाखवा, तू ते आधी सांगा सांगा. फेल झाला तुम्हाला- हांव काय करना कित्याक म्हागे कितें हा प्रॉब्लेम हांव करपी शकता हय कळ्ळें का न्ही ते शेवटी नेऊन जाता म्हाका खबर ना हांव तेंच म्हणटा तुमकां उलोवन फायदो ना आणि ते कडेन हांव उलयला तीन हे दिले पण त्याका ना ना तीन हे कोणी दिले मरे एक जवली आमचे ते म्हाका लागना अरे बाबा 10 दिवं म्हाका अरे बाबा लागना अरे बाबा इट सोय शुड बी प्रेझेंट ओवर हियर जस्ट आम ते कडे इचात आहे बाबा तू ते आपण बाबा तुका लोक येयलो हा हांव सांगलें ताका पब्लीक येला अशें अशें म्हणलें कस्टमर सगळे येला आन्सर किती दिला हा आन्सर मेन गेलो म्हणून सांगला त्याने मेन गेल न्हू ती येवपा शकता हो ना ते म्हाका काय सांगूना त्याने यो म्हणून विचार मरे सांगला विचार मरे तुमगे ते येला की लायट येवपा तू विचार मरे काम करपा थिंगा न्ही ए तो आन्सर तुझे न्हू काम करणार आहे होय, काम तो करता आन्सर तुझे न्हू ते तू ले लगा ते तू उलय नका तू ले लगा तू ले लगा तू ले लगा ते लाईट तू आंदा लगा तू ते गे आन्सर दिवपा तू कोण ते काम करपा गेला हा ते घरात जाणा असं रे हे आम ते ना खबर ना तू म्हाका. रा रे आता तो सांगतालो सावंड गेल म्हूण तू सांगोड गेला का माड गेला तू आन्सर किती स्पीक टू जय तोंड सांभाळलो या दुसऱ्या पाटी सांगतो तुका अरे तू सांग येऊ रे मार रे सगळ्या वचून रेन लागना रेन लागो थिंग येता सगळे एक एक तोलो फोन उबा ना फोन लागणार आता म्हणतात तेव्हा म्हणता उभे आणि बरे मारता पळय उभे ना उभे मार 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 ते दाखव 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 मोबाईलाचे दाखव दाखव हा? मार मार फोन मार मार फोन मार फोन मारता मग उभे बरे हा बर मारता मरे ना म्हणणार तुझा ना म्हणून सांगला तुझा इंदोर 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 एक मिनिट फोन तो लागतो मरे तेव्हा सांगता मरे किती हा चिराव मोठे ना किती हा उलयता मरे मागीर हा उलयता मरे मागीर तुम्ही उलय किती सांगता तुम्ही सांगा सारखे नाही होय तेच न्हू सो कर न्हू एकूण नंबर आसा रे 2 नंबर आसा मरे ती ऑफिसर मरे हिला आला तुझ्याकडे तो वाळ उलयता येला आता एक सना निलेश काबरा लगे फोन नंबर आ तुकडे वाचो तो तक सांग तारा तारा हा पहिले हॅलो इंदोर किती मॅडम बॅटरी येऊन बनवला मॅडम हांगा सगळे हे करता मॅडम तुका फोन कर तुका अपॉइंटमेंट म्हणटा सगळे रावले आपले कितें मातशें कितें सांगता तुका उलयता म्हणटा तूं लोड असले करूं मातशें तेच मॅडम ताका सांग मातशें तेच सांग तेंकां मातशें तूच सांग मातशें लोड स्पीक करता तूच सांग तेंकां ते हिंगा पळय मातशें एक मिनिट तूं मातशें सांग कितें उलय उलय ना ना हांग्योम सांग हांग्योम शेळली पहले चढ़ा गया मॅडम शेळल्या लोकेशन चेक कर रे लोकेशन तू कोण आम फोटो ना का अरे मॅडम शेळल्या क्या कर रहे हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर लो अरे ते दोन यो मग सांग रे तेका सांगता तो येते अरे ती निकिता गेली ती ती वर गेली तोडपा तू पळय बोला तोडपा गेली ती तू उलय नका ते कोण उलयता नाही त्यांच्याकडे उलयता बरे कोण उलयता माय बरे का लयता बरे का येम सांग तेका सांगला मरे हांव ते मॅडम येते म्हणून सांगला कितें ते शेळडी आसा कोण मॅडम कितें येतली सद्या कित्याक गेल ती ते लय्या बाबा गेला ट्रान्सफर बाबा गेला मॅडम वचून केक खूप चड जालो कित्याक तो कोण दुसरो आसलो मरे बाबा 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 एक हांव तुका एक सांगू सारकें कायदे सांगो ना आतां आर्यला लायट ना हिंग लायट ना हे सगळ्या लायट ना आर्यलाची जी जय आहा न्हू ती शेल्डेन गेली ना तू गेल ना मॅडम दवरल्याची जय शेल्डेन कित्याक गेली आज मॅडम म्हाका सांगला तू सांगला तुका हांव कितें सांगपाक जाता जालें ती फॉरेन शेल्डेन आहा म्हणजे हांव लायनमॅन हांव तुका सांगता हिंगा कितें जाता म्हणून सांगता तुका खंय गेला तू खंय गेला म्हाका विचारपाक सांगपाक ना 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 हांव सांगो ते सारकें सगळ्याकूच लायट ना सगळे जय शेल्डेन गेले सगळे जे गेल्या खबर ना म्हाका माझे जे म्हाका खबर आसा कित्याक लागून माझे जे सांगला कळले तू हितू कॉन्फिडन्सान सांगता की तुगेली जय ममता कितें
हळदणकर ममता हळदणकर लाईट गेल म्हणून शेल्डे गेले आता हा ते चांगलं सध्या टाइम किती झाला मिल्टन आज सगळ्या उजव सांगला म्हाका मॅडम सांगला हांव तुका सांगला सारखे नाही गाडी घेऊन या कोणा सांगू ना आता इतुले राती कडे ममता शेल्डे गेली ते आणि त्या दिसा जेन्ना लाईट गेली तेन्ना रानां आशिल्ली ती आणि तेन्ना ते पीआय प्रवीण कुमारान रानांतले उबारून धाडली कळ्ळी का इतू रानां ती कित्या भोंवता ती म्हाका खबर ना रातीची 2 3 हांग प्रॉब्लेम जालो तेदो ना आणि आयज ती लाईट ना म्हूण शेल्डे वयता लाईट दवरल पप्पा गेले दिसता हांव कितें म्हणटा आता विथीन 1 वरा भितर दाखय तूं आमगे शहरांत 2 आज बरयले आनी तेका कॉल ना 2 कित एमा दाखय दाखव रिकॉर्डिंग दाखव कॉल आहे ते दाखय ओपन कर आजची डेट चेक कर मिळतं किती कॉल रजिस्टर केले या तो या हॅलो चेक कर किती कॉल रजिस्टर झाले ते बोलतोय मेन सप्लाय गेला बोल 1 2 3 येत आये 3 पाठ फोन मला आहे मला 3 बडी तू ये फोन अरे बाबा अरे लोक त्यांना सुसेगो नाही आता एक बरं सोले कमी रे मेन सप्लाय गेला कमरा लगे फोन नंबर हा ते बरं ते नाही PM टू लाईट PM नो लाईट म्हणून हे पण सेटिंग पण नाही पहिले ऑलरेडी बोलवलं असतं मी तो ये क्या नंबर दे यही फोन कर तुमगे जैसा यही फोन नंबर ये डबल 0 बोल सध्या डायल कर डायल कर रे बोल डायल कर प्रॉब्लेम झाला मग इथले ते सांगत राहील तुम्ही इथले माणसाला आणि खबर ना आणि आन्सर काय ना त्यांना ऐकून म्हटलं गाव रे शेल्डे काम चालू हा मग तू लोका कितको सांगता थिंगा मग चला मग ते सांगले आमकां हा ते सांगले फोन मार फोन मार हे सगळं मार चला मला माग झाला सांग सर कोणा उलोवपा जाय पळय तो भितर राव बाकी सगळं बाहेर बाहेर बाकी सगळं बाहेर हय लाईट आमकां ना आमकां आसा लाईट मागीर कितें अरे बाबा लाईट करता मरे आमकां बी लाईट ना सारको सायडीक राव आता कितें चल्ला पळय तशें रावात तुमी आयक बाबा हांगा राव लाईट येतली आता हा? किती म्हणलं कितें किती म्हणलं किती आयकय प्रॉब्लेम रावता मस्त लागून येले तू गावात आयक रे लाईट हांगा वचोंक ना आम्ही ते हिंगाच्या मुकलो आम्ही आम्हाला हे जय पाहिजे आम्ही म्हाका वळखता वळखता तुगे सोड अरे म्हाका वळखता तेका नाका म्हाका वळखता तू म्हाका एक सांग वळखता मरे वळखता मरे मागीर तेका लागून मरे हांव उलोवपा येयला होय पूण तू आयक रे म्हाजें आयक रे ठाक ठाकोन तू दाराचे दांड मारपाक तुका रायट आमकां तुमची कितें रायट ना कितें रायट ना आतां हेड प्रेझेंट येऊन बरोबर सभा झाल्या बाबा किती झाला ते इतर झाले दार दार अरे राव रे राव मस्त राव ओके जमन उलोय ना राव रे माझ्या आयक जेन्ना आख्खी गांवची लायट वयता ते सुम कितको माहिती सांगपा ते बायका सांगू पडे न्हू म्हाका एक सांग तुमकां फोन कोण केलो सांग कॉल नंबर दी आमकां तुमचे कॉल येयला न्हू तो कॉल नंबर दी फोन कार्ड राव मातसो दे रे फोन कार्ड फोन कार्ड सो या न्हू कोण 100 कॉल कर ना ते न्हू ना तू खंयच्या दिला तुम्ही कॉल येयला तो कॉल नंबर कितें उलयता बे तूं अशें उलय शाण्या. नाका पळय आयक तुका सगळें खबर आहा तुका सगळें खबर आहा तू कितें उलयता तुका कॉल नंबर कितें उलयता
कॉल नंबर तू तुका किती उलयता तुका कॉल नंबर ना इतलें सांग म्हाका हांव तुका कांयच उलयना आवयच्यान ना तू कशें येल तर हांगा फोन नंबर नसो ना हें कितें उलोवप तुमचें पोलीस स्टेशनाचो नंबर घेणार आणि उलयणार कोणी फोन केला तो तेका विचार मरे नंबर दी म्हाका. नंबर दिता मरे नंबर दी हांव पोलीस स्टेशनाचो नंबर लाईट कितले वर जाले तू हांगा कितले लाईट येयला जाल्या रे लाईट गेल्या कितले वर जाले तुमी येयले न्हू हय न्हू तेच म्हणटा लाईट गेल्या कितले वर जाले तो तेच सांगता आमकां तुका नंबर त्या मनशाचो सांगतो ना, तू सांग लाईट गेल्या कितले वर जाले तू 10 वर्सां हा मरे हांगा 10 वर्सां मरे माझ्या ऐकता माझ्या ऐकता तू आता 10 वर्सां ऐकता ना ना ऐकता ऐकपा तू आता उलयत तेच कोण तू रॉंग उलयलो पयलो मागीर आतां तू आयकत घालता हे कितें गेलो आतां लाईट गेल्या कितले वर जाली इतलें सांग मागीर आम्ही एटी रॉंग करूंक ना आता एट प्रेझेंट मरे एका जाग्यार कितले जाण आसले तू सांग सगळे मास्क घालून आय आमी तू सांग मास्क मास्क सगळे मास्क घालून आता मातशें मरे प्लीज डिस्पोज जाया मातशें बरें पयस पयस राव लाईट गेल्यार कितले लायट न्हू आमी एक एक हय लाईट गेल्या कितले वर जाले राव तरी मातसो रावता तूं एक काम कर मातसो राव एकच सेकंड तेगे रजिस्ट्रेशन नंबराचे चोय हांवें 3 पाटी पयलीं कॉल केल्ले हय रे 3 पाटी नंबर रावता मातसो हांव कित्याक केलें ना? अरे बाबा तुमकां फोन येयलो जाल्यार सर तुम रजिस्टर कोताय हय रे आमचे सगळे आसा तेमच्यान कितें केलें ना तें गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट न्हू घे तू आता असली इलिगलिटी चलता आनी इलिगल आहा थिंगा कोणू जरी तर मनीस आय जाल्यार तुम ताबडतोब येतले येवंक ना न्हू. उतरार ते कितें तरी ना, मोठ्या वाड्यार ते घाल दाखय न्हू. मोठ्या वाड्यार घाल. हय भक्ताडे झालो आता भक्ताड झालो आता सोकाण दाखय. होय भक्ताड झालो आता आता उत्तेज झालो दी पावंक ना पयलीं पावना शाण्या. पावना नाही. बाबा एकलो मातशें रिक्वेस्ट केन्ना येतालो. तूं येता. ना येता 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 प्रॉब्लेम आमचीच मोठा. येता 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 आमी राती कडेन आज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक आयकून तरी घे माझे एंड्रो ऐक ऐक एंड्रो ऐक 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 एंड्रो ऐक 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 प्रॉब्लेम कितें आसा पळय तो ताका विचारया तू येताला येतात तेका पयलीं मागीर तुमी अशें कितें मागीर तू येता तर दार धाडून गेलो मरे तू दार 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 करून दार पावता मरे तेका विचार न्हू पयलीं एकूच विचार तेका विचार एकूच सेकंड हा विचार तेका विचार एकूच सेकंड विचार विचार अरे विचार म्हणली थंय ऑलरेडी थंय थंय ते युनिफॉर्म ना काय ना थंय गेले हो लाईन मॅनू थंय युनिफॉर्म ना काय ना गेले हांव विचारता मरे आतां राव तरी साहेबा हो लाईन मॅनू हेल्पर एस जस्ट भितर ड्रेस भितर ड्रेस ड्युटी कितल्या स्टार्ट जाल्ली येऊन गेला जेवपाक णवाक ड्युटी हांव विचारता तेका मरे पयसूच दवर एक पयस दाखयता सिनियरा दाखयता तूं लायनमॅन मरे तुगे ए नाल्यार जे खंय मॅडमा फोन करून अरे ते माय दोत साहेबान फोन करून साहेबा पायन फोन करून तो हिंग लाईनीचे येयला तेका उलय तुगे साहेबा तुका माथेर येल न्हू सायडा लायट हाड म्हणून सांगतो होय हो ते उलय न्हू लायट जाय कोण साहेब तो माहित जाय मॅडमा फोन केला ओके कोण साहेब ते रा रा रे ए के जे ओके माझ्याकडे जे नंबर पॉलिसी कोण आम दोन त्यांच्या विचार फोन काढून विचार करून लोड स्पीकर केला तर मॅडम सांगला मॅडम कोण आहात लोक खूप असतात फोन केला मॅडम कोण असा लोक खूप असा हांगा यो म्हणून सांगला मॅडम सांगला हांव शेळडे गेला आता हांव येवपा जायना म्हाका शेळडे वचून ते कितें पळयता ओके पळोवन मॅडम ना मॅडम ज्युनियर कोणा जुनियर आता पळय आमीच अरे जे कोणा अरे जुने आपण आती रे कविंद्र कविंद्र फोन कॉल कर